नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया ड्राय फ्रुट्स घालून खाजुराचे रोल। हांवें 1 कप खाजूर घेतला, तातूंतले हांवें बियो काडून घेतल्या। खाजूर हांव मिक्सरान घालून घेता। हो खाजूर आमकां बारीक करून घेवपाक जाय, वाटून घेवपाक जाय। पळयात खाजूर हांवें असो वाटून घेतलो, असो आमकां बारीक करून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। 2 चमचे खसखस घेतल्या। हे खसखस आमकां लो गॅसाचेर मातशे भाजून घेवपाक जाय। खसखस भाजून जाले हांव काडून घेता। कायलीन हांव 2 चमचे तूप घालता। पाव कप बदामाचे कुडके करून घेतल्या। पाव कप दुदयाच्यो बियो, पाव कप सनफ्लावर बियो, पाव कप काजू। हे सगळे आमी मातशे रोस्ट करून घेवया, तुपान तळून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम गॅसाचेर अशें आमकां फ्राय करून घेवपाक जाय, रोस्ट करून घेवपाक जाय। रोस्ट करून जाले आतां हांवें काडून घेता। ह्या कायलीन थोडे तूप आसा, तातूंत हांव खाजूर घालता। हो खाजूर आमकां तुपान भाजून घेवपाक जाय। खाजूर गरम जाल्या नंतर पळयात बरो सॉफ्ट जाता। 3-4 मिनटां खाजूर असो तुपान आमकां परतून घेवपाक जाय। तातूंत हांव रोस्ट करून घेतिल्ले ड्राय फ्रुट्स घालता। भाजून घेतिल्ले खसखस घालता। खसखस हांव अर्दे घालता, अर्दे दवरता। मिक्स करून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। हे पळयात अशें सगळें बरें गळो जावन येवपाक जाय। सगळें बरें व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। हे सगळें मिक्स करून जालें, गॅस हांव बंद करता। हे आमी ताटान काडून घेवया। हाजो आमकां रोल करून घेवपाक जाय। असो आमकां रोल करून घेवपाक जाय। रोल करता आसतना तुमकां जितले मोठे जाय त्या प्रमाणे करून घेयात। हे आमी भाजून घेतलेले खसखस घेता। खसखस अशें ताका थोडे वयर लावया। पळयात खसखस अशें वयर लायले म्हणटकच पळोवपाक बरें दिसता। हांव हो रोल असो पेपरान गुठलोवन दवरता। हो रोल 1 वर आमी फ्रिजान दवरया। फ्रिजान दवरून आमकां सेट करून घेवपाक जाय। तुम्ही एखादे प्लास्टिक घेतल्यार जाता, नाजाल्यार फॉयल घेवन तातूंत रॅप केल्यार जाता। वो रोल फ्रिजान दवरून सेट करून घेवया। खाजुराचो रोल हांवें 1 वर फ्रिजान दवरून घेतलो। वो रोल आतां आमकां कट करून घेवपाक जाय। कापता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे कापून घेयात। ड्राय फ्रुट्स घालून खाजुराचो रोल खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।